तुझे लाग्यायल्या ये सोम्या 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 तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लाग्यायल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा 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 तुझे लाग्यायल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लाग्यायल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दी तुझे लाग्यायल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लाग्यायल्या ये सोम्या राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गी
सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या ये सोम्या 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 आमकां सदांच ताचो सांगात बसवून ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत हजर आसच्या जेजू संगीताचो वेळ मोगाळ भावन आनी भयणीनो मावनुपुनी ताका आमच्या सकाळसान पळोवन आमच्या सगळे सदांच आसा म्हणलो संतोष आमी ह्या आराधना वेळार जोडून घेवया पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसच्या आम्हा हर एकल्यांच्या स्वादीक जेजू आमी तुझे मुखार कलते पडणी स्वर पडून तुका नमस्कार करता आमच्या वयल्या परमीत मोगान तूं अजुनी आमच्या सांगाता आसा म्हणली बसवणी तुवें करण्या पवित्र सक्रमेंतान तूं आजार आसाय जेजू वेळा काळा पुर्वी देवा संगी आसलो शब्द तूं जावन आसलोय मनीस जावन ह्या संवसारी तूं आयलोय संवसारान तूं मनशा रूप घेवन आसतना तुझ्या अगणित मोगाच्या करण्याद्वारे तुजो सांगात लोकांक आम्हा हर एकल्यांक तुवें दिलोय आतां तूं परत मनशा रुपार दिसानाय तरी तुझ्या दैवीक रूपान आमचे मदें आसाय म्हणल्याक ह्या पवित्र सक्रमेंतांत आसचें तुजें हजरपणांच साक्ष जावन आसा जेजू जेजू तूं सदांच आमच्या हर एका सुखा संतोषान कश्टा दुखांत आसाय म्हणून हांगा जमलेली आमी हर एकली पाती येता तूं आमच्या सांगाता सदांच राव तूं सरकार सोडून वेच्या आदीं सांगली उतरां आमकां चड आनी चड धैर्य दितात जेजू तुवें म्हळें हांव सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसता हांव सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसता म्हणल्या उतरां मुखांतर आमकां तुवें धैर्य दिलाय जेजू आमचे थंय बरवसो चडयलाय जेजू तुजे वयर अखंड पातेनी दवरूंक आमकां एक हातेर जावन ती उतरां तुवें सांगल्यान जेजू तर जेजू ह्या उतरांचेर बरवसो दवरून हांगा जमलेले आमी हर एकले आमचें जिवीत तुका समर्पिता जो सांगात तुवें आमकां ह्या संवसारी बसयलोय तोच सांगात आमी सर्गींच्या राजांत तुज्या सांगाता भोगच्याक आमकां फावो कर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजून आमकां आपोवन दिल्लें जावन आसा कश्टांतल्यान आनी वासान वयतल्यान म्हजे लागीं या हांव आनी म्हजे थंय तुमी विशय घेया कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो जेजू सोर भोळो आनी खालतो आज आमचे मुखार ह्या पवित्र सक्रमेंतांत आसा आमच्या जिवितांत ह्या जेजून साबार आशिर्वादां बेसावां
वतुल्लीं जावन आसात सबारीत अजप आमच्या जिवितांत केल्लें जावन आसा आज त्याच जेजूक आमी आराधन करया मोगाचें न्हू अर्गां ताका दिवया स्तुती ताची पाठवया आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत आमच्या जावं आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या खासगी जिवितांत ह्या जेजून सर्व बरेंच केलां जावं कितें आमी मागलां हें सर्व जेजून आमकां दिलां हर एका घडये ताच्या सांगात आमी रावया कित्याक जेजू आमच्या सांगाता आमच्या हर एका कश्टांत आकांतांत निरासपणांत बेजारांत आमच्या सांगात आसा त्या जेजूक तर मोगाळ भावनान बेडिनो नमान करया ताची स्तुती करया ताची अखंड माया मोग तसो अखंड आशीर्वादां आमच्या जिवितांत आमकां सुवर्णूक असाध्य तर ह्या गितां मुखांत ताका आमी अर्गां पाठवया हे देवा बापा म्हणलें गीत गाता आसतना सर्व आमचें बरेंपण जेजू तो लाभलेलें ताच्या पांयां थळां दवरया आज आमी एक व्हरत्या संतोशान हांगा येवंक कारण ओ जेजूस आज आमकां येवंक एक अवकाश मेळ्ळा जाल्यार कारण जेजूस आज प्रत्येक जावन ह्या संसदेच्या पुणशेताक आमकां येवंक प्रेरान दिलां तर ह्या जेजून सुमोगाचें न्हू सर आमच्या पिडे शिडेंतले कश्टाघातांतले निवारलें तर ह्या जेजून तर ताका प्रणाम करया आराधन करया आनी गावया ये देवा बाबा तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता वंदन करू जीवानी आमचे Gesù Cristo, Gesù Cristo, tu sergincia, serpodon tuka, naman karta. Pavitratnya, Pavitratnya, tu sergincia, serpodon tuka, naman karta. Shivani Amche
समर्पिता कष्ट दुःख आमचे आराधना वंदन करून कष्ट दुःख आमचे समर्पिता पिडा शिडा आमची आराधना वंदन करून पिडा शिडा आमची समर्पिता खंत बेजाराय आमची आराधना वंदन करून खंत बेजाराय आमची समर्पिता भुरग्यां बाळांक आमच्या आराधना वंदन करून भुरग्यां बाळांक आमच्या समर्पिता हालेलुया 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 Organ tuka Jesu, Organ tuka Jesu, Hoglab tuka Jesu, Hoglab tuka Jesu, Studi tuka Jesu, Studi tuka Jesu, महिमा tuka Jesu, महिमा tuka Jesu, Yeswe stotra, Yeswe stotra, Yeswe आराधने, Yeswe आराधने, Yeswe वंदने, Yeswe वंदने, Organ tuka Jesu, Organ tuka Jesu. दया करन बसिया मोगाळ भावनाने बहिणीनो देवान ह्या संवसाराचो सैमो केलो गी आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आम्हा सर्वांक ह्या संवसाराक धाडलो आमी हर एकल्यांनी एक सुरे रावो नजो कश्ट नजो आमच्या कश्टांत कोणाच एक बळाद एक हात सांगात जावन आसाचे म्हणले देवाची आशा जावन आसली बोन आनी बडीन आमच्या दिसपडत्या जिवितांत एक सुरपण सदां येता आमकां येता जर तर आमचे कडेन उलोवंक कोणी ना तर आमी एक सुरे बगता सबारपणी आमच्या मोगाच्या मनशांत आनी आमच्या घरांत पयस आशिल्ल्यांक सबारपणी एक सुरेपण बगता जो आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां निरासपण बेजारां येता नाय
आमकां सगळ्यांनी सांडला म्हणल्यार एकसुरपणाची बगनां आमी विसारता भावन आनी भयणीनो देवान आदामक रचलें एक सुरो सोडून हांव उपरांत हे वेक रचलें जावन आसा एक सांगातीन जावन आज जर तर आमकां सगळ्यांक खुटांब आसा तर आमकांच आमचे पती पतीन भाव भयणी भुरगीं बाळां आसा तर जर आमी इतली सर वाचून एक सुरें भोगता तर खंडीत जावनी जेजू आमच्या सांगात आसा आमी कोणी कश्ट अनवरां निराशपण बेजाराय ह्या आमच्या मतींत आसच्या विराराय वरवीं एक सुरपण एक सुरें आसा म्हणून चिंताप आमी आठोवन वचो कित्याक आमा क्रिस्तांवांक आमचो म्हणलो सोमून जेजू क्रिस्त आसा ह्या संवसारार ताणें प्रत्येक जावन पवित्र एवकारिस्ता मुखांत्र पवित्र कुमगारा मुखांत्र आमा हर एकल्या सांगाता सदां न्हीद आसता म्हणल्यार ती रुजवा जावच्याक ताणें पवित्र एवकारिस्त घडोवलो जावन आसा जर तर आमच्या दिसभरत्या जिवितांत जावं बरो कितलें धन दिरवें आस्त बोदीक आमकां आसल्यार सबारपणी दुबळकाय आसून जावं बरो निराशपण आमच्या जिवितांत दूब जाता जावं बरो जर तर आमी जेजूची भेट करता तर जेजू सांगता थोडो वेळ आमी खर्चिता तर खंडीत जावन मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचें एक सुरपण पयस जाता एखादो जेजू शांत मनोभाव आमच्या जिवितांत आमच्या मोतींत येवंक शकता आनी हाच्या मुखांतर आमी संतुश्ट जावंक शकता भावन आनी भयणीनो उडास आमी दवरया सर्व काळार आनी सर्व वेळार जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणलें मात्र आमी विसरूंक नजो आमच्या जिवितांत एकसुरपणाची चिंतना येताना वा आमी कश्टांत आनी पिडेंत आसतना आमकां एक सुरें इतलें दस्तागी सबारपटी आमी विसारचें आसा देवूकय आसा ताणें म्हाका कित्याक एक सुरें सोडलां कित्याक असले कश्ट आमकां दिल्यात नीज या देव नीज जावन ह्या संवसारार आमच्या मदें आमच्या काळजांत आसा की म्हणलें बोगाप आमकां येवंकी पुरो भावन आनी भयणीनो जेजू कुर्सार काळतना असलींच बगनां उदेल्ली आनी तो बोबाटलो म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय भावन आनी भयणीनो खंडीत जावन एक देदस्पराची बोबाटणी वा बापान ताका सांडला म्हणल्यार रागान जेजू असो उद्गारलो न्ही बाप ताका तसो मोग करता तो सदांच ताच्या सांगात आसा म्हूण जेजू जाण आसलो त्या देखून त्या दुखीच्या वळवळ्यांनी जेजू ताका बापाक उलो मारता मुखार भावन आनी भयणीनो आमच्या दिसभरत्या जिवितांत सबारपणी जर आमी एकसुरंत ह्या एकलोच घरांत रावता तर खंडीत जावन सबारपटी आमकां ती रावण सवय जावन आमकां एकसुरपण बगना जर तर आमी कुटुंबा सांगाता रावता तर आनी सडन आमकां काही वचोंक आसा एकसुरंस आमी सबार वर्सां उपरांत रावता तर खंडीत जावन आमकां एकसुरपण बगता जेजू की असलेंच एकसुरपण बगलें कुर्सार तोम खाळतना जल्मदाचे मार खातना मनशा कुळा खातीर कश्ट अनवरां सोंसतना जेजू एकसुरो जाल्ले बरी ताका बगता कित्याक पयलें देव ताच्या सांगात आसलो आनी कश्ट बगतना म्हाका पाठिंबो ना म्हणलें एक चिंताप जेजू थंय आयिल्लें आनी त्या निमती तो उद्गारता जाल्यार जेजू म्हणटा बापा म्हजी कुशी न्ही बगार तुज्या कुशा प्रमाणे म्हजें थंय जावं मुखार भावन आनी भयणीनो आमच्या दिसभरत्या जिवितांत साम बरो कसलें सांवर आमच्या जिवितांत घडटा तरी जर तर आमच्याच कुटुंबांत येतना आमचेच भुरगीं आमकां आयकनात तरी म्हजो पती ह्या पतीन म्हाका विधेय जावन चलना जाल्यार म्हजी साव बापाय म्हजी उतरां आयकनासतना म्हाका जाय जालें दिनासतना म्हजी बेजार आयकंत विशयांत चड चिंताप आनी आठयनासतना म्हज्या विशयांत नाका जाल्लें उलयतना खंडीत जावन आमकां एकसुरपण बगता जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू आमच्या सांगात आसा
खंडीत जावन तो आमकां सांडचोना आनी त्याच खातीर आमी आज ह्या तेंपलांत आयल्या जेजूच्या पांया तळा आमी आसा जेजू कडेन सदांच आमच्या सांगाता राव आमकां सांडून घालनाका आमच्या कश्टान तूं आमकां पाव निराशपण बेजाराय बघताना आमच्या सांगाता आदर स्तंभ जावन तूं राव म्हणलें बरें आमी जेजू लागीं मागोंक आयल्या तर उडास आमी दवरया भावान आनी भयणीनो कशें जेजू बोबाडतना देव ताच्या सांगात आसा म्हळ्यार बगप ताणें उसारलें गे तशेंच आमी जेजू कडेन बोबाडतना म्हजे कश्ट परिहार कर म्हजे निराशपण परिहार कर म्हजे ते असले बेजाराय परिहार कर म्हज्या कुटुंबाचे समस्या परिहार कर म्हजे पिडा शिडा गुण कर म्हणलें बोबाट आमी जेजूक मागतना जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणली बगप आमकां बगाचे तर भावान आनी भयणीनो प्रत्येक जावन जेजू मुखार आमी आसतना आमचे सर्व आमचे दोळे जेजूच्या ह्या पवित्र सक्रामेंता वयर आमी खंचोवया खंडीत जावन जेजू ह्या उंड्यांत आपले हात विस्तारून आम्हा हर एकल्या खातीर तो मरण पावलें पिंतूर आमकां दिसून येता ते पिंतूर आज आमचें करून घेवया जेजू कितलेंय कश्ट जाल्यार जर्मनाचे मार ताका पडल्यार कुर्सार ताका किळयतना जाल्यार जेजू मनशा कुळा खातीर चिंता ताचे विशयान तो चिंतिना तो म्हणटा आग्रेक बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेनात म्हणजे जेजू मनशा कुळाचेर पातकी लोकांचेर बिरमत पावता तितले मात न्ही जेजू कश्टांचो खोरीस व्होवन येताना स्त्रियो ताचे लागीं येतात आनी रडटात आनी जेजू म्हणटा स्त्रियो म्हजे खातीर रडनाका रडा तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर मुखार भावान आनी भयणीनो आज जेजू आमकां तेंच सांगता तेंच बगप आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमकां आपोवन दिता जेजू आमच्या सांगात सदांच आसा म्हणलें तें चिंताप जावं तुज्या कश्टांत जावं तुज्या निराशपणांत जावं तुज्या बेजारांत जावं तुज्या हळडोळ्याच्या जिवितांत जेजू आमच्या सांगात आसा आमी एक सुरेनय मोगाचे न्हू तर प्रत्येक जावन जेजूची ती वडवीकाय आमच्या जिवितांत बघया ताचे सांगातपण आमच्या जिवितांत बघया आमच्या जिविताच्या हर एका रक्ताच्या खणांत जेजू आसा आमी उलोवच्या उतरांत जेजू आसा आमी अकरच्या कामांत जेजू आसा आमी चलच्या मेटांनी जेजू आसा आमी दिवच्या हासांनी जेजू आसा आमी दोळे उगडतना दुसऱ्या मनशांक आमी पळयतना त्या मनशांत जेजूक आमी पळयचे खंडीत जावन जेजू आमच्या सांगात सोडचो ना तर हें गीत आमी गाता आसतना जिणेच्या सोर दिसांनी सोमी आसा म्हजे थंय म्हणलें हें गीत आमी गाता आसतना प्रत्येक जावन जेजूचो खरो अनुभव आमच्या जिवितांत बघया मोगाचें न्हू जोप्रवादी कश्टालो सैतानान ताका नाडलें स्वताचें तावन पयस गेलें जाल्यार देव म्हजे सांगात आसा म्हणलें बगाप जोप्रवादी आखेर म्हणसर आपणा थंय दवरता ताजे इश्ट जावन ताची पत्नी जावन दी कित्याक ह्या देवाक तूं फाटी येता सर तुजें तावन विंचून पयस व्हरून गेलें आनी कितेंच थंय ना सर कस तुका धाडलें म्हणलें चिंता आपतानी आट येतना जाल्यार जोप्रवादी म्हणटा देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव देवाक साव अर्गा म्हणून कित्याक देवाचेर ताणें अखंड पातयेनी दवरली आज आमच्या जिवितांत कितें सुवणेपण आमी भोगता तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आज ह्या जेजूक आमी सांडून केन्स वेचचें नाका मोगाचें न्हू ह्या जेजूचो कसलो उपकार म्हाका मेळो ना अन्य देवाची बोंबे पुजा करता म्हणलें बगाप आमच्या जिवितांत आयल्यार खंडीत जावन तें बगाप देगीक दवरया आमी सतमान एकच एक तो देव तो जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हणलें चिंताप आमच्या मोतीन धाडोवया कोणी आमकां दसून दित कोणी आमचें तावन पयस जावन दित कोणी आमकां कस दिवन दित कोणी आमचें तें आसलें सगळें जो प्रवाद बरी व्हरून वचून दित जाल्यार जेजू आमचें तावन कोणायकी व्हरोंक शकचें नात जर तर पातयलो जेजू आमचें तें आसा तर खंडीत जावन तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा तर त्या जेजूचें सांगात पळोवन ह्या गितां मुखांतर आमी बघया सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी संकट
समकोतलो हांव गयानानी जिणेच्या दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गयानानी एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उपगन म्हाका बगना एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उपगन म्हाका बगना सोम्याचो उजो हात मुजेर आसा दीस रात ताचे संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना सोम्याचो उजो हात मुजेर आसा दीस रात ताचे संगी आसतना उपगन म्हाका बगना जिणेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गयानानी सौम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गां स्तुती गावून खंडीत म्हाका तांचे ना सौम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गां स्तुती गावून खंडीत म्हाका तांचे ना उडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर्गित्याक जाय सोमी म्हजे वर्तें दायज ताका खंयचे सरी जाय उडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर्गित्याक जाय सोमी म्हजे वर्तें दायज ताका खंयचे सरी जाय सोम्याच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गयानानी जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गयानानी Alleluia, 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 भावांनो आनी भयणीनो जिविताच्या हर एक घडीतांनी जावं बरें घडीत या जावं पाड घडीत आमा हर एकल्यान ते एक दिसांतलो हात वा एक आमायाक सकत आमचे संगी काम करनस आसा वा आमचे संगी समकोणस आसा म्हळ्यार भोगाप आमकां भोगूंक पुरो तसो जावन आसा आमचो सोमी जेजू जाल्यार तो आसा म्हूण साबारपोटी आमी विस्त्रात हांव आनी साबारपोटी आमच्याच बळान आमच्याच सक्तेन जेजूक आमी देगेक दवरून साबारपोटी आमीच जैत दडूंक शकता आमीच समाधान हाडूंक शकता आमीच संतोष हाडूंक शकता भावन आनी भयणीनो जर तर आमच्या सक्तेन आमी संतोष हाडलो तर आमच्या सक्तेन आमी आमचे एकसूरपण पयस करता तर खंडीत जावन आमचो संतोष आमचें समाधान खंडीत जावन साबार दीस बाळपणा कित्याक जो कोण जेजू संगीत जियेता तो सदांच बाळवता सदांच ताचें संतोष समाधान आखेर म्हणसर उरता एक दीस शीस जेजू सांगता दोन इरवेताना जड वारें आयलें जेजू दोनीच्या पोंताक न्हीद काय नासलो आनी दोन बुडोंक जाले आमी सर्व वांजेल वाचला सांपुर आनी अंतू प्रत्येक जाण तेन्ना शीस बोबाटले ते म्हणाले मेस्त्री आमी बुडता अनेक फावटी शीस फांद्या फरार दर्यांत पयन करतना दर्या उंचांबोळ जालो तेन्ना जेजू उदकाचेर चलोवन येवचें पळोवन ते भियेले आनी म्हणाले मेल्ले आयले आनी अशें बोबाट मारूंक लागले
मागदेलाची मरी जेजूक सोर्न वेला म्हणून ताच्या पोंडा मुखार ओडून रावली, पूण जेजू तिच्या लागींच रावून आसलो. ताची तिका वळख मेळनासतना तिणें ताचे कडेन विचारलें, सायबा तुवें ताका काण वेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग. तशेंच मोगाच्यान एम्मावासाच्या वाटेर आसलेल्या शिसां सांगाता जेजू सोलोनूच आसलो, पूण ताची ताका वळख जाली ना. ताची काणी ते ताका सांगतले आनी आमच्या सांगाता राव म्हणून ताका विचारतले. भावन आनी भयण ह्या सर्व घडीत आमी पळयलें तर ह्या शिसा सांगाता जांबरो मरी मागदलिना सांगाता जांबरो जेजू सांगाता आसलो जाल्यार ते ताका वळखले नात. तांच्या कश्टांत आनी अनवरांत प्रत्येक जावन ते कांगाल जाल्ले वरवीं तांचे दोळे दांपोवन गेल्ले आनी जेजू कोण म्हणटा वळखोंक फाटीं सरले. तेच खातीर जेजू म्हणटा उण्या बवार्थाचे न्हू, कित्याक तुमी भियेतात. भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपरते जिवितांत जर जेजू आसा म्हणलो बवार्थ आमकां आसा तर, पातयेनी आमकां आसा तर, जेजू आमच्या हर एक कश्टान आमकां आदार स्तंभ जावन आसता, आमकां पाठिंबो दिवन आसता म्हणलें चिंताप आमी आमच्या जिवितांत वागयलें तर खंडीत जावनी कसल्याच कश्टान वरांत आमी एक सुरो म्हणून चिंतिना ह्या चिंतून असो, कित्याक जेजू आमच्या बगलेक आसता, आमकां आमच्या हर एका कश्टांत पाठिंबो दिवन आसता. तर मग भावन आनी भयणीनो, आज जेजू आमच्या मुखार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसा. आम्हा हर एकल्याचेर तो दिश्ट घालता. आम्हा हर एकल्याचें भंय कितें, एकसुरपण कितें, निराशपण कितें, कश्ट कितें, आकांत कितें म्हणलें तो हांगाच आमचो समजता. आमची मोतू घडया मोगाचें न्हू, आमची काळीज उगड्या खंडीत जावन आमचें तें आसलें हर एक उणेपण जेजू मुखार आमी दवरया. हर एकल्या कश्टांत पाठिंबो जेजून दिल्लो जावन आसा. जेजू लागीं आयिल्ल्या कोणाकच जेजून इन्कार करुना. शिसांनी जाल्यार भुरग्यांक आडायलें जाल्यार जेजू म्हणटा तांकां म्हज्या लागीं येवंक सोडा, कित्याक सर्गींचें राज तांचें जावन आसा. जो कोण जेजू लागीं आयिल्लो तो निराश जावन फाटीं वचोना. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिड्यान कश्ट नासल्या ते स्त्री इतलो लोकां जमो आसल्यार जेजूचेर बावर्थ आसलो. जेजूक आपडल्यार हांव ताका क्षणाक गूण जाता म्हणलें चिंता पळय त्या स्त्रिये थंय आसलें. आनी ह्या लोकां जम्या मदें जेजूक आपटूंक एक ल्हानसो अवकाश तिका मेळटा आनी त्या ल्हानशा अवकाशान जेजूचो घाल्ल्या वस्तून असो ल्हानसो जागो तो ती आपडटा आनी ती गूण जाता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपरते जिवितांत खंडीत जावनी आमकां वेळ मेळटना, आमकां अवकाश मेळटना खंडीत जावनी जेजू लागीं धांवया. जेजून कोणाकच उणेपण दाखोवना, निराशपण दाखोवना. तो सदांच आमच्या सांगात आसता. कश्ट अनवरां आयल्यार, बेजार आमच्या जिवितांत आयल्यार, सबारपणी आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमकां व्हरतो संबंध ना जाल्यार जेजूक आमी सोर आमचे कश्ट सांगया. जेजू एका साद्या कुटुंबांत ल्हान व्हड जाल्लो. त्याच कुटुंबांत साबार कश्ट आसले. जेजूक कश्ट कितें म्हण तो जाणा आसलो. त्या निमती खंडीत जावन आमचे कश्ट जेजू समजता. तर हो वेळ मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मौनपणी आमच्या जिवितांत अशे हर एक कश्ट जेजू मुखार आमी दवरया. एकसुरपण बगचें नाका. जेजू आसा म्हणलें बगाप आमच्या जिवितांत उसारया. खंडीत जावन साबार वर्सां आमी पिड्येन कश्टांत हांव तरी त्या हर एका पिड्येच्या कश्टांच्या वेळार जेजू आमच्या सांगात आसलो म्हणलें बगाप बगया. जप रावद्या बरी. जर तर आमच्या जिवितांत कश्ट येतना जाल्यार जेजूक आमी सांडिना तर खंडीत जावन आमकां आक्रेक म्हणी तो ताचे वर्तें बेसांव आमकां दिता. भावन आनी भयणीनो, आमचे दोळे आमी धांपया. जेजूचें प्रतिरूप आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. आज जेजू कुर्सार काळटा जाल्यार, कुर्सार आपल्या कडवळांत रगत वाळटा जाल्यार
आपल्या हाताच्या गायांत पायाच्या गायांत तकलेच्या गायांत रगत वळता जाल्यार कोणा खातीर म्हज्या आनी तुजे खातीर मनशा कुळा खातीर आमच्या पातकां खातीर पातकां धुवन काडच्या खातीर कश्टिल्ल्या मनशांक जेजू साल्वसांव दिता कसल्या मनशांक जेजू ताची पातकां बक्षिता कितलो काकुळदार जेजू तो जेजू सदांच आमच्या संगात रावून दी म्हणून आमी मागया मोगाचे न्हू तो वेळ दोळे दांपून आमच्या काळजांत आसलेल्या जेजू लागीं उलोवंक आमी प्रयत्न करया आमच्या जिवितांत घडिल्ली बरी या कठीण घडितां उडासां काडया आमच्या जिवितांत घडिल्ली घडितांत जेजू आसा म्हणलो अनुभव आमी करया आमच्या कश्टांत प्रतीक जावन आमच्या कुटुंबांत कोणी पिड्यान कश्ट जाता तर तांचो उडास आमी काडया आमच्या कुटुंबांत आमची भुरगीं आमची उलोवन आयकना तर आमकां विधी जावन चलना तर तांकां जेजू मुखार हाडया सबार आमच्या कुटुंबांत तरणाटी वा किंवा ती बरें शिकप जोडणी काम नासतना ती कश्टून आसात तांकां प्रत्येक जावन तांचे वयर जेजूचो आदार आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत सबार पिडेस्त आसात प्राय निमती पिडे निमती ती कश्टून आसात खंडीत जावनी जेजूक बेटाचे जेजूची वळख करी जे जेजू सांगता जेजू आमच्या सांगता हर एक दीस रावचे म्हणलें भोगप तांचे थंय आसा मिसाच्या बलिदानांत आपूण भाग घेवचें म्हणलें चिंता तांचे थंय आसा जाल्यार तांकां थंय वचोंक या मिसाक वचोंक कश्ट मारतात तांचो आमी उडास काडया मोगाचे न्हू उडास काडया आमच्या पोती नेसो तांचे असले उणेपण विकनेस आमी उडास काडया तांची असली ल्हानशी पिडा ती आमी उडासा काडया उडासा काडया आमची भुरगीं बाळां प्रत्येक जावन थोड्यांक शिकोवंक मन आसा जाल्यार शिकप बऱ्या रितीन मोतीक रिगाना थोड्यांनी शिकपाच्या बदलाक प्रत्येक जावन संवसारी वस्तूंचेर चड गामान दिवन आपले जिवीत वगडायतात थोडी भुरगीं बऱ्या रितीन कामाक वचूंक आशा आसल्यार तांकां बरें भाव तें काम मेळनासतना आसा थोडी कुटुंबांत थोडी भुरगीं अंग विकल जावन कश्टांत आसात थोड्या कुटुंबांनी जाम बरो दादले पियोवणे करून कुटाम निसांतन करतात तांचो आमी उडास काडया थोड्या कुटुंबांनी दुबळेकाय निमतीन दिसाचे 2 पुटी जेवंक साबार जाणांक अवकाश मेळना खंडीत जावनी सरस्पूर देव तांकां जाय पुरतें दिवन दी म्हणलें भोगाप आमच्या मोतींत आमी तांचे खातीर उसारया जेजू लागीं आयिल्ले कोणूच सुरी त्या हातांनी पाटी वचोनात जेजू लागीं आयिल्ल्यांक सर्वांक माथ्यार हात धरून बेसावन दिल्लें सर्वांचें जिवीत संतुश्ट जाल्लें लागीं आयिल्ल्या मोन्यांक ताणें उलयशें केलें केप्यांक ताणें आयकशें केलें कुड्यांक ताणें दिश्टी दिली थोड्यांक ताणें सलाशें केलें मेल्ल्यांक ताणें जिवांत उठयला मोगाळ भावन आनी भयणीनो सबार बुडी आमच्या कश्टा निमती आमच्या पिडे निमती आमच्या समस्ये निमती आमच्या वळवळ्या निमती आमच्या नाना एकसुरपणा निमती आमी कुड्डे जाल्या थोंडे जाल्या केप्पे जाल्या आमी आमकांच मरण पावल्या आमच्याच एका संतोषाच्या जिविताक आमी मरण पावल्या खंडीत जावन आज जेजू आमकां आपडटा जिवांत आमकां करता आमच्या जिवितांत संतोष तो हाडटा तर ह्या वेळार प्रत्येक जावन सर आमचें उणेपण जेजू मुखार दवरया ताच्या पांयां थळां दवरया मोगाचें न्हू हें गीत आमी गाता आसतना प्रत्येक जावन जेजूचो उडास आमी आमच्या हर एका जिविताच्या हर एका एकसुरपणांत ताचो उडास आमी काडया जेजू कोणाकच सांडून वचना संवसाराच्या आखेर पर्यंत तो आमच्या सांगात आसता म्हणलें बसावणी जेजून केल्ली जावन आसा हांव या तूं एक सुरोवणी आमच्या जिविताच्या हर एका घडये जावन दी आमच्या कश्ट दुखांत त्या पिड्यान त्या अनवरांत जावन दी आमचें जिवीत निराशे जातना जावन दी आमच्या सुखा संतोषांत जावन दी आमच्या पातकांच्यो ताळणी आमच्या जिवितांत येतना जावन दी आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशांत आमी पयस येतना जावन दी जेजू आमच्या सांगाता राव म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू आमचें जिवीत एकसुरपणान बगतना
आमच्या कामाच्या शिकपा वेळार प्रत्येक जण आमकां कोणी ना म्हणलें बोगाप आमकां बघतना आमच्या फुडारा खातीर येवजना आमी घालतना जावं पुरो आमचे पयन करतना जावं पुरो आमी मागणें करतना जावं पुरो देवाचे कुशी आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आमकां कश्ट मारतना जावं पुरो अखेरेक आमच्या मरणाचे घडये जावं पुरो आमी एक सुरणी जेजू आमच्या संगतार राम म्हूण आमी बोबाट मारया मोगाचें न्हू कश्ट संतोष समाधान हे सर्व आमकां मेळ्ळें देवान दिल्लें देणें म्हूण आमी घेवया मोगाचें न्हू कशें संतोष आमच्या जिवितांत येताना संतोष आमकां बघता की देवाक आमी हरकां बडयता दी तशेंच कश्ट आमच्या जिवितांत येताना देवाक आमी हरकां पाठोवया खंडीत जावन सर्व कश्ट संतोशान बदलतले तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो हें गीत आमी गाता आसतना प्रत्येक जावन सोर आमचे उणेपण जेजू मुखार दवरया चंचल जायना कंगल जायना आस्तलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सूख रसलो तसो सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सूख रसलो तसो सांबाळता सदा चंचल जायना का कंगल जायना का आस्तलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या जायना का कंगल जायना का आस्तलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या हळ्ळेंत सांपडताना अनकारांतल्या त्या पावसांत कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताळ्ळेंत सांपडताना अंतरांतल्या त्या पावसांत कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा जायना का कंगल जायना का आस्तलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायना का कंगल जायना का आस्तलो पर्या लागींच हांव तुज्या आस्तलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या भावन आनी भयणीनो दिनभर आमी पडया लागींच हांव तुज्या जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्यो बसवणी प्रत्येक रितीन उडासा काडया जेजून म्हणलें जावन आसा हांव तुमच्या सांगाता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसा तितल्या मातयेन जेजू म्हणालो येया म्हजे सशीं तुमी समेस्त कश्ट जाल्यान आनी वचन वयतले न्हू हांव तुमकां विश्व दिता परत जेजू म्हणालो तुम्ही म्हज्या सांगाता एकवटान रावशात जाल्यार यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात तुम्ही कळवळचे न्ही
बगार मुझेर विश्वास दवरा आनी उपरांत जेजू म्हणटा की ह्या दोग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात तांचे मदें हांव आसा. मोगाळान बोळांनी भयणी ह्यो सोर बसोवणी आमच्या सोम्यान आमच्या रायान आमचे खातीर केल्ल्यो जावन आसा. त्या खातीर कसलेच कश्ट येतना आमी पयस जावचे नाका. जेजू आमच्या सांगात आसा म्हळ्यार भोगप आमी भोगया. हांव या तूं एक सुरो न्ही. जेजून सदां काल आमच्या सांगात आसच्याकच हो पवित्र सक्रामेंतांनी घडलो जावन आसा. आज आतां आमी ताचे आशिर्वाद घेता आसतना प्रत्येक जाण भावन आनी भयणीनो जेजू आमकां सांडून घालचो ना. तो आमच्या सांगात सदांच आसा म्हणलें ते गणात्मक चिंतापण आमच्या मोतीन दवरया. आमचे हर एक कश्ट आमकां येताना बेजाराय आमकां दोसताना निरासपण आमची तकली विराराय करतना खंडीत जावनी जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणलें चिंताप आमी आमच्या मोतीन हाडया. तो नासतना आमचें जिवीत खाली तो आसतना मात आमच्या जिवितांत संतोष म्हणलें घणात्मक चिंताप धरून आमचें जिवीत आमी मुखार सरया. प्रत्येक जावन जेजूचें बेसांव आमी घेता आसतना प्रत्येक जावन उडासा कडेन आमकां कितें मागोवंक आसा तें कुटुंबा खातीर भाव भयणी खातीर आमच्या इश्ट मत्न खातीर पिडेस्त आवय बापाय खातीर उत्तरप्रदेशाच्या वडिलां खातीर सर्वांक आमी जेजू मुखार हाडया. ताचे कतकतीत बेसांव घेवंक आमकां आमी तयार करया. Oda sacramenta sastrana coroia urvilia rupa vodla novio Pavartace Valdivia Zashem Baba Kashem Spoka Ulasali Stutiza Podvi Maima Sasna Sasna Yekastalya Arsena Trukado Chastirina Samasami Navata Pratuja Dewa विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तूं आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचें फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. Amen. Kaiser osoha Sodun korozwad Tujhe lagi asa somiya Maka jivit diunche utar Kaiser osoha Sodun
भलायकी तूं वयस म्हजो सोमिया गूण कर म्हाका वेगीत कैसर वचो हांव सोदून करें जिवीत तूंच जीव आनी जीवनपण म्हाका पाय सर्गाक शाबी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा मंदिरान जमल्या बलिदान भेटोवंक लायता विचित कृत्या तुजी नियळटा एकवटान जियेवंक आशेता संतोषान मंदिरान जमल्या बलिदान भेटोवंक वेठयता विचित कृत्या तुजी नियळटा एकवटान जियेवंक आशेता तुवें मोगान आमकां रचलाय क्रिस्ता मुखान तारण दिलां पवित्रत्म्याक आमचेर तुजी भुरगीं आमकां केल्याय संतोषान मंदिरान जमल्या बलिदान भक्तीन भेटयता विचित कृतारी अळता एकवटान जियेवंक आशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समाजाचं क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्ती बोमघाळ भावन आणि बेणीनो आज पवित्र सभा आमकार मोरयेचे राणीपणाचे फेस्त आचरण करता पवित्र सभेन मोरयेक वर्तो मान दिवन सर रसनाराची राणी आणि सर पदवेदारांनी सांभाळणार म्हणून आम्ही वळखत आहोत हाचे सुवार्थेंत देवदूत मोरयेक ना मान देवाच्या कृपेन भरलेले म्हणून मान दिताना देवाच्या दृश्टेंत मोरी कितली वर्ती म्हणलें उगडापेन जाता सुरवेर मोरी हो मान स्वीकार करूंक भियेता आणि देवदूत देर दिवन तिका म्हणटा पवित्रात्मो तुजेर येतलो आणि ह्या उतरां प्रकार मोरयेन देर उब जाता आणि ती देवाच्या कुशा प्रमाणे जियोंक मुखार सरता आणि म्हणटा पळय हांव सुमेची साकर म्हज्या उतरा प्रमाणे मोजेतेन जाव आणि ह्या उतरांक ही नाम जावन मोरयेक देव सरकाक उबारून व्हरता मातने राणीपणाचो भाग तिका फावो करता मगाळ भावन आनी भयणीनो आज मोरी आम्हा हर एकल्यांची राणी जावन आम्हा हर एकल्यांक सर अनवरांतले पिडेंतले जेजू मुखांत मागोवन ती आमकां राखोवन व्हरता आज तिका आमी मान करया प्रत्येक जावन सरकार तावन आमचेर ती दिश्ट घालून दी आणि आम्हा हर एकल्यांक राखोवन व्हरून दी म्हणून ह्या मिसावळ्या प्रत्येक रितीन आमी मागया
आमचे उणेपण वळखून घेवन बाबा लागचे बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसून बगे वस्तान सामकार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपुरा देवा लागीं विनंत करातून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्नाच्याचे वेताक पावो प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुताची आवयक आमकार्य मोरयेक आमची आवय आनी राणी म्हण करून तुवें दिलाय ह्या तुझ्या पुरबाच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक सरकार राज्यांत तयार करून दवरल्या ती महिमा आमचे माये राणयेच्या विनवणेन आमी जोडून पावो म्हूण आमचे लागीं मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता आसनाच्या ससनाक इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप काळोखान सरतल्या लोकांक एक वोट उजवाड दिश्टी पडलो वर्णाचे सवळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोष सोडयलोय लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशे ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्ले तशे तांचे बराचे सू तांच्या कांदा वयल्ले लांकूड तांचे जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली धरणीर सणसणतली सगळी पैताना आनी रक्तांत लोयलेली वस्त्रां हुलपन वेतली आनी उजेचो ग्रास जातली कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला एक पूत आमकां दिला ताच्या कांदार अधिकार घाला आनी ताका हे नांव दवरला विजवीत बुद्दीनार पदवेदार देव ससनीक बाप शांतीचो कुंवर ताचो अधिकार वडत वेतलो आनी ताच्या रासान सदांकाल शांती आसतली दाविदाच्या शिवासनार बसून तो आपले राज चलयतलो आतां तांव नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो तीर करतलो आनी सांबाळतलो दळबरांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळे करतलो देवाचे उतर हे श्लोक सर्वेस्पराच्या नावाक साव महिमा आता आणि सदा सर्वदा सर्वेस्पराच्या नावाक साव महिमा आता आणि सदा सर्वदा सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा वय सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नावाक साव महिमा आता आणि सदा सर्वदा श्लोक सर्वेस्पराच्या नावाक साव महिमा आता आणि सदा सर्वदा उदेतितान अस्तमय पर्यंत सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती साव सर्जनांगामध्ये तोच महोन्नाथ अंतराळा वयर गसता ताची महिमा श्लोक सर्वेस्पराच्या नावाक जाव महिमा आता आणि सदा सर्वदा सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा
उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला तरी सकला पळेन आपल्या उंच स्थानांत तो भगवता वय सर्ग पृथ्वीचे दिशलांक तो भगवता श्लोक सर्वेस्पराक जावं महिमा आता आणि सदा सर्वता कालत्यांक दुळेंती तो उखलता दुबल्या धाकट्यांक मेल्ल्यांती तो वयर करता कुंवारा बराबर तांकां जागो दिता वय आपले परजेच्या कुंवारामध्ये तांकां बसयता श्लोक सर्वेस्पराक जावं महिमा आता आणि सदा सर्वता उद्गार हालेलुया 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 नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगता आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सालुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नाझरेत नांवाच्या एका शहरांतल्या एका आमकारेसरसून पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले. त्या आमकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पुर्जी सांगता आसा. ही उतरां आयकून मरी बेगीनच सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतून पडली. तो व्हड देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न ताचो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्य सर्वेस्पूर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचो संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आमकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्न ताचे सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावण जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायार एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वाजडी म्हूण लेख तिका ओ 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं. तितल्यार देवदूत जेसर शिलो गेलो. देवाचें उतर हे जिवन जेजू क्रिस्त थी भोवमोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी आमकारे मरी आमची सगळ्या संवसाराची राणी म्हणली परब आमी आचरण करता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या संवसारांत राय राणयो खंडीत जावन उणो जाल्यात. तितले मात न्ही, प्रजाप्रभुत्वांत राय आनी राणयो आमकां कोणायकी रुसानांत. राय म्हणटना आमकां रेखल्यांक सर्वाधिकार मतींत येता. देखून संवसाराचे रायपण लोकां मोगाळ जायना. आसुल्ल्यो थोड्यो राय आनी राणी नांवां पुरती मात आसात. मोगाच्या नसाबार पवटी आमी आनेकल्या थंय आमचो मोग उसारूंक या हुस्को दाखोवंक एकल्याक या आनेकल्याक आमी राय म्हणटा. अशें आसतना आमी हेरांचो मोग करतना एकल्याक तूं म्हज्या काळजाचो राय, ह्या काळजाची राणी म्हणलें आमकां आयकोंक पुरो. जाल्यार अशें आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो,
मोरी नाजरांत जियेली सादी स्त्री तर ती कशी राणी जावंक पावली, कित्याक आमी तिचे राणीपणाचें फेस्त आचरण करता. उडास दोऱ्याचे शुभ वार्तेंत आमी वाचलें आयकल्लें. मोरयेक गाब्रियल बडव्यान जेजूच्या जल्मा विशयान सांगतना ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सरस्पूर देव ताका दितलो, ताच्या राजवडकेक अंत आसचो म्हणलें. आमी सर्व जाणां जेजू दाविदाच्या रायाळ कुळी असो, पूण ताचे राज जावन आसलें मोगाचें, सताचें, नितीचें आनी शांतीचें. आनी तो सगळ्या संवसाराचो राय, तितल्या मातने रायांचो राय. आनी ह्या रायाक जल्म दिली ताच्या आवय, ती खंडीत जावन त्या निमती राणी जावं पावता. तितले मातने सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. तशें जाल्यार साबार मागणी आनी आमी मोरये मायेक राणी म्हणून पवित्र सभा उलो मारचें आमी आयकलां. पापा ग्रेगरी दुसरो सान जर्मानुसाक लिखल्या पत्रांत मोरयेक उल्लेख करन अशें म्हणटा. मोरये तूं खरीच देव माता, तूं सर्वांची राणी आनी सर्व क्रिस्तांवांची राणी. तितले मातने मोरयेक सर्ग संवसाराची राणी म्हणटाना आमकां सर्वांक उडासें आमचो राय जेजू क्रिस्त तो सक्तान सर्वांच्या रायाच्या कुशीन ताच्या महिमेवंत वांटली जावन आसचे मायेचो आमी उगडास करन आमी आज हें फेस्त आचरण करता. पर ऑगस्टाच्या 15 तारखेक आमी मोरये मायाचे कुडयात संगीत सर्गीक उबारलो दाबा जो चलयता. तर उपरांत 7 दिसांनी म्हणजे आज ऑगस्टाची 22 तारखेक मोरये मायक सर्गार गेल्ले मातने मोरयेक सर्ग आनी संवसाराची राणी म्हणून कुरवार करचे आमकां आयकूंक मेळटा. मगाळ भावन आनी भणीनो, मोरयेचो राणीपणाचो मान तिणें देवाच्या पुताची आवय जाल्ल्यान लिपोवन आसा. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत सर्गा संवसाराचो राय देखून ताका जल्म दिली ताची आवय खरीच राणी जाता. आनी हें पवित्र सत्य प्रत्येक जावन पवित्र पुस्तकान आमकां आयकूंक मेळटा. लुकाचो वांजेल आमी पळयता तर अध्याय 1 वाक्य 33 आमकां म्हणटा, तो वर्तो जातलो आनी परमोन्ना ताचे सकत परमोन्ना तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वजा बापा दाविदाचे राज्यासन सरस्पूर देव ताका दितलो. तो राजवट करतलो आनी ताची राजवडकेक अंत आसना. अशें आसतना मोरी जेजूच्या वंश कुळाची आनी ती राणी जावंक पावता. तितले मातने मातेवाचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 6 अशें म्हणटा, जेजू रायाळ वार्गाचो दावीद रायाच्या संततेचो. मगाळ भावन आनी भणीनो, जुदेवांच्या चरित्रांत आमी पळयल्यार खंडीत जावन आवयक रायपणाचो पाठो दिवचो रिवाज सालमांव रायातावन आरंभ जाल्ली जावन आसा. सालमांव राय आपल्या आवय पासत एक आसन हाडूंक लायलें. उपरांत उरल्या रायांनी रिवाज पाळ्ळी. रायांच्या आवयक राया उपरांत राजवडकी चलोवचो अधिकार आसलो. आनी अशें आसतना जेजू क्रिस्त दाविदाच्या संततेचो आनी ह्या संततेक रायाचो आवयक रायाच्या उजव्याक बसून आवय राणी म्हणजे क्वीन मदर जायशें भाग आसलें देखून जेजूच्या आवय मोरयेच्या एक ताच्या सस्नीक राजवडकेक ताच्या उजव्याक बसचें भाग खंडीत फावो जाता. त्याच खातीर सांज जुवांव धमासीन शिकयता आनी म्हणटा, केदळा मोरी रसनराची आवय जाली, तेदळा ती सर्व रसनाची राणी जाली. केदळा मोरी सर्व रसनांची आवय जाली, तेदळा ती सर्व रसनांची राणी जाली. आनी अशें मोरयेच्या राणीपणा विशयांत पवित्र सभेन साबार उल्लेख केल्ले आसात. दाखल्याक सांत पोन्स लिगरी, सांत ग्रेगरी नाझियान्झन, सांत एफ्रेम आनी तशेंच सांत जुआंव दामासीन. वाटिकान दुसऱ्या पवित्र सभेच्या विश्वसभेच्या जनांगाचो उजवाड म्हणल्यार लुमेन जन्सियम म्हणल्यार दस्तावेतांत मोरयेच्या राणीपणा विशयांत अशें म्हळां, मुळाव्या पातकातावन राखून वेल्ल्या कथावीन आमकारेचे संवसारीन जिवी समतस तिका कुडयत्म्या सयत सर्की वायबाक उबारन वेली. तिणें पातकां आनी मरणाचेर जैत वेल्ल्या आपल्या पुता सारकें जावचे खातीर सर्वस्पुरान तिका सर्वांची राणी म्हूण उबारलां. मगाळ भावन आनी भणीनो, 1974 फेब्रुवारी 2000 पावल 6 परगट केल्ल्या मोरयाळ भक्तीपण म्हणल्यार अपस्तलीक शिकवणेंत पापा साहेबान अशें म्हणालो,
मोरयेच्या आसू सावन सुद्धा बजो 7 दिसां उपरांत येवच्या तिच्या राणीपणाच्या फेस्ता पर्यंत मुखार सुन वेता. पवित्र सभेच्या बरप्यांनी सबार बरोवप्यांनी मोरये मायेक विविध नांवांनी वर्णिलां. दाखल्याक तिका रायांची आवय, ह्या सोम्याची आवय म्हणल्यार उतरांनी उलो केला. सांत ग्रेगोरी नाजियानजन तिका अशें वर्णिता, सर्गा संवसाराच्या रायाची आवय आनी सगळ्या संवसाराची रायाची वागयल्ली आमकार आवय जावन आसा. त्या खातीर मोरयेचे वडपण वर्णन अल्फोन्स लिगरी आमकां अशें शिकयता. आमकारी मोरयेक रायांची आवय स्थानार उबारला देखून पवित्र सभा तिका राणी म्हणलें वैभवीत बिरूद दिवन मान करता. तशेंच पापा पियूस नवो अशें म्हणटा, आमच्या सोम्यान मोरयेक सर्गा आनी संवसाराची राणी केल्या. हिका देवदूतां आनी सर्गींच्या संत भक्तां प्रास उंच उबारल्या. तशेंच पापा पियूस 12 आमकां अशें शिकयता, देवदूतां आनी मनशा कुळाचे राणयेक मान करतली. तिका अति सत्यवंत राणी आनी शांतीच्या आशिर्वादान जोड दिवची राणी म्हूण मान करून दित. मगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू आमचो सोमी तर ताची माता आमची सायबीण जावन आसा. जेजू आमचो राय तर ताची आवय आमची राणी जावन आसा. उडास आमी दवरया, जेजूचे रायपण अधिकाराचे जुलुमेचे न्ही, बगर ताचे रायपण जावन आसलें मोगाचे, सेवेचे, शांतीचे आनी नितीचे. आनी तशेंच तिच्या आवय मोरयेचे राणीपण खंडीत जावन सेवेचे आनी शांतीचे जावन आसलें. आपल्या संवसारी जिवितांत मोरी सदांच देवाची साकर जावन जियेली. सर्गार राणी जावन ती देवा लागीं आमचे बसत विनंती करन तिचो मोग आनी हुस्को आमकां हर एकल्यान दाखयता. मोरी प्रत्येक जाण आमचे संवसारी जिवीत सांपतना तिचे सदैव फळाक जेजूक आमच्या रायाक ती आमकां दाखयता. मोरयेचे राणीपण वर्णन करून भगवंत जेम्स अशें म्हणटा, मोरी देवा ते संतोष पावता, ती राणी देखून हेर सर्व सांतां प्रास ती संपूर्ण. ह्याच खातीर तिका कुडी आत्म्या सांगाता सरकार उबारून वेला. उपरांत थंय देवाच्या श्रेष्ठ वैभवाचे नदरेक मुखार सर्गा आनी संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. खालती जाल्ल्यांक देव वर्ती करता म्हणल्याक भाग्यवंत मोरी देवाच्या मातयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हणून नेम्यारलो एक दाखलो जावन आसा. भावन आनी भयणीनो, आमी संजेचे सदांच मोरयेची लदीन आमी म्हणटा. त्या लदिनेंत आमी मोरयेक प्रत्येक जावन जावं बरो बडव्यांचे राणये, पात्रियार्कांचे राणये, प्रवादींचे राणये, आपोस्तलांचे राणये, समेस्त भक्तांचे राणये, मार्तिरांचे राणये, कॉन्फेसरांचे राणये, आमकारीचे राणये, सैमाच्या कादान गुरबे संबले राणये, सर्गींग येतिल्ले राणये, रोजारीचे राणये, समाधानाचे राणये, अशे नाना रितींनी तिका आमी उलो मारता. आज तिचे राणीपणाचे परब आमी आचरण करतना भावन आनी भयणीनो, आमी हर एकली ताची भुरगीं जावन आसा. तिचे राणीपण आमी वळखून घेवया. कशें मोरी प्रत्येक जावन देवाच्या उतरा कालती मान घालना, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जा म्हूण ती म्हणूंक तयार जाली. आनी त्या निमती देवान तिका एक उंच पदवी दिली, उंच उबारले मातने. आमी हर एकल्यांची सर्गा संवसाराची राणी म्हूण तिका नांवार्थी केलां. त्या खातीर भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत प्रत्येक जावन मोरये बरी देवाच्या उतरांक आमी आमच्या जिवितांत खालती मान घालया. कसलेच कश्ट आनवर आमच्या जिवितांत येता जावं बरो, कुटाम सांबाळून व्हरक आमकां कश्ट मारतात जावं बरो, दिसपट्ट्या मागणें करूंक आमकां अवकाश मेळटा, त्या अवकाश मेळ्ळें आमी होगडायता जावं बरो जाल्यार उडास आमी दवरया, देवाच्या उतराक आमी खालती मान घालया. देवान एक निर्दिश्ट कारणा खातीर ह्या संवसारांत आमी हर एकल्यांक गरजलें जावन आसा. त्या खातीर खंडीत जावन देवाची ती आज्ञाक आमी आमच्या जिवितांत खालती मान घालना. सदांच देवाचे उपदेश आमी पाळल्यार देवाचो आनी पेलाचो मोग वर्त्या रितीन मोरयेन केल्ले बरी आमी आमच्या जिवितांत केल्यार खंडीत जावन आमकां देव एक दीस उंच उबारतलो. मातने आमी हर एकल्यांक ताच्या मोगाचो या काळजाचो राय या राणी जावन आमकां तो दवरतलो. तितले मातने मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मोरये कानान शहरांत लग्नांत वायन उणो पडल्या वेळार प्रत्येक जावन जेजू कडेन मागून त्या घरच्या यजमानाची मोरयां तिणें उरयल्ली जावन आसा. खंडीत जावन आज आमी प्रत्येक जावन मोरयेक आमी मान करतना, तिच्या रायपणाक आमी तकली बागयतना प्रत्येक जावन मोरये बरी आमी
आमच्या शेजारा शेजांबरा इगर्ज मातेंत प्रत्येक जाण पवित्र सभेंत आमच्या कुटुंबांत आमी एक आदरस्तंभ जावया. मरे बरी आमी हेरांच्या कश्टांत आमी पावया. मरे बरी आमी प्रत्येक जावन हेरां खातीर जेजू लागीं विनंती करया. हेरांच्या बरेपणा खातीर, हेरांच्या कश्टां खातीर, हेरांक बगच्या कश्टांचे परिहार मेळचे खातीर देवा लागीं विनंती करया. आनी त्या निमती मरे बरी आदर्श व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत आमी जियेवया. मरेचे राणी पळोवन आमी प्रत्येक जावन मान करतना प्रत्येक जावन मोगाळ पावन आनी भयणीनो दिसपड ते आमी मरयेचो तेर्स म्हणून आमी फाटीं सरचे न्ही. मोरेक सदांच आमच्या काळजाचो गोंडो जावन आमी दवरया. हाच्या मुखान देवाची विस्नार आशिर्वादां आमचेर देंवतली मात न्ही. मोरेचे अपुट मोग आमच्या काळजांत वळटलो. हाका जाय जाली कृपा प्रत्येक जावन आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांत घडा. आनंद येत्यो बापा आमच्या मोगळा. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो भोवाचो मनशा वावरांत गेलो. रितू मेटो दिलो म्हज्या भावणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जामन मागात. तुमच्या दैवलीला आपल्या मनातली महिमे आमच्या नेत्या सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान कुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपल्या आवेच्या गोपान घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका पटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानतात असलें आमच्या जिवितांत बलिदान करूंक आमी फावो म्हणून विनम्र काळजान मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आजा भगवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान आमकां मरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी ते दिन वासनाचें गीत गावन तुजी काणवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पितमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपारमी तुजी दयाळाय. तुजी लानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवतांचो दळबार सुंदरसाण तुका वाखणटा सरकार. तांच्या वाखणेचो आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंच की
बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून मागता जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुंगच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परीच्या वांदत आसतना खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात म्हणजे रक्ताची खालस नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरवतले हे म्हज्या आवड आसा करात Bavarta sogutu pergutu ya सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जन पुनसंभक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो वुंडो आनी सुनूची काल सुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडणाक आसून दिला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वरा अख्खे पितमेचे विसरलेले तुझ्या पळय सवेचो उगडास कर लियो आमच्या भगन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची खाकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागादीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परत जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया आमी मागता आमकां मरये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूतांनी भगवान जुजे वास आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाय सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सर्वंदराच्या मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर घेवन आमी मनोवया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पुरीत जाव तुझे राज आमकां येवंक तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षयता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचे नत्रेकतेल्यांक आमकां जोदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवाटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल म्हणजे खुशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो माय मोगासून एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाचे शिणे संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिणेच्या जेवणाक पहिल्या दिसर आमी सुभागी. सुमया तूं म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या कशेत्र म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 170 आणि 2 172. सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये वेगळे जेजू राया स्वागत करता तुका. ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये वेगळे जेजू राया स्वागत करता तुका. जशें फुलोन येवचें झाड सुर्याक उशीं घुमता तशें मन हें म्हजें तुकाच तेला लेता. ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये वेगळे जेजू राया स्वागत करता तुका. जशें जोडोन आसचो दिवो उजवाड दिवन परसळटा तशें हस्कची हो म्हजो मोगान तुज्या सोबता. ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये वेगळे जेजू राया स्वागत करता तुका. ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये वेगळे जेजू राया स्वागत करता. प्रार्थुया. सर्वस्वर आमच्या बापा आमकां मरेचे राणेपण सांभरामन ह्या दिनवासनेच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ही आमची सर्गींची राणी आणि माय आमकां ह्या संवसारांचे जोरायाचो पाटलाव करूंक शिकव.
आणि मरणा उपरांत ससनाच्या जेवणात वांटो घेवन संपूर्णान सुकेस्त जावं आमकां व्हरून आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव दाळान तुमचेर आशिर्वाद घाल आनी तुमकां सर वायटांतले वेगनांतले निवारून. दैवीक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमकां भवार्थान बरवसन आनी मोगान तो बरो आनी तुमचे कुटुंबाचे न्ही बऱ्या कारणांनी सुफळ करून. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भक्तिकानो ह्या पवित्रार सांज जेवाज बापा मुखांद्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार बाप विकास तशें म्हजे नवी मागता आसतना तुमी भेटयले तुमचे सर इरादे सुफळ जावं दीत म्हणले आमचे मागणी आनी आशा जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलन वेल्ले जावन आसात. मनादीक बाप लॅन्सी रेबेल्लो कापुचीन मेळाचो याजक प्रस्तुत उजिरेच्या दयाळबाग थंयसर सेवा दिवन आसात. तांणी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें सांगातपण दिला. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. मोगाळ पाद्र्या बानो तुमकां बाप विकासाच्या नांवी हांगासराच्या पाद्र्याबांच्या नांवी आनी सर्व भक्तिकांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांक सर बरें मागता आनी परत तुमचें मिसांव बरें जावं दी म्हणलें अशें सवें तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक सांगातपण दिवचे आसात. फरंगी पेट कवें तशें याजक मनादीक बाप दिलराज आमचो मलगडो पाद्र्याब तशें बाप जॉर्ज तुमकां देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवचो आमचो सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्या सर्वांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो मानेस लायनल आनी तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक माने स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सर सिबंदीक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तांच्या वावराचेर आमी मागता. मोगाचे सेवेरेपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या जेजूचें पवित्र काळजा वाडो पांडी काडटा त्या वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या पात्रोनांची मिसनार आशिर्वादां देवा तावनूच तो तांकां मागोवन दितलो. येवच्या शुक्रारा दीस मोगाची सभा सांतेरज एरमाटी वाड्याकारांक जावन आसा. मोगाच्या न्हू हांगासर सर रितींनी सभा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसाक हरी एका शुक्रारा सर्तीचे तयाराय करच्या. दान मिसांक घेवन कुमक करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वाचप वाचच्या. काणीक एकठांवच्या. दाना रुपी पुनशताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावरच्या. सांज जेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर थंयसर हॉलांत आसात. तांची सेवा घेवन आमच्या भलायकेची जोगासण आमी करची. तुमच्या गमनांक ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 8 तारखेर म्हणजे येवच्या आयतारा थंयसर येवचो ताचे पयलो 24 तारखेर होमिओपॅथी थंयसर हॉस्पिटलांत स्त्रियांक धर्मार्थ थंयसर एक थोडी जागवण दिवची आसा आनी कितें परीक्षा करूंक आसा. थोडी परीक्षा 100% म्हणल्यार फ्री चार्जर रगतगी आनी कालेंगी तुमचे दिश्ट तोंड भलायकी पुरा फ्री पळयतात. पूण कांय भितरले कांय करीचे जाल्यार
₹500 जाल्यार ₹250 50% रियायती मस्तपटी आमी म्हणटा म्हाका कांय जावना जुजेवाज बापा कडेन हांवें मागला कांय जुजेवाज बापानंत कळयला जाल्यार आमचे टेस्ट आसा एक वचून येया पळोवन येयल्ल्यान कांय ना नेंगी मागीर 50,000 घालच्या कडेन आतां ₹500 खर्च केल्ल्यान कांय ना देखून एक बरो अवकाश आसा स्त्रियांक तुमच्या सगळ्या तकलेतावन पांयां पर्यंत सगळ्या भलायकेची तपासणी थंयसर आसा आनी थंयसर जागवण दिवची मांडावळ थंयसर आसा देखून स्त्रियांक उडास करता कोणाकी थंयसर वचूंक साध्य जाता हांगा होमिओपॅथी कांकनाडी न्ही आमचे देरला कट्टे आस्पत्र्यांत कित्याक थोड्या फाटी पाद्र्यापान सांगला कांकनाडी म्हूण तुमी थंय वशात जाल्यार फादर मुल्लर हॉस्पिटल म्हूण गेले जाल्यार थंयसर न्ही थंयसर अनेक फाटी सांगतात पूण हांगासर ती मांडावळ आसा सप्टेंबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक आयल्यात थंयसर स्टॉलांत तुमकां विक्रपाक दवरल्यात हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसा धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा तुमकां मिसां या दान दिवंक आसल्यार थंयसर दफ्तरान तुमी दिवी येता पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन अयवाज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात म्हणटल्या तुमचें नांवां पयल्लें तशें तुर्तान येवन आज मीस पेटयल्ल्या प्रधान याजक हातावन मानांची वात तुमी घेवच्याक तुमकां उलो दिता आदल्या शुक्रारा थोडे कुमक करून गेल्यात जर तर तुमी आसात जाल्यार तुमी ती वात घेवची आनी आज कोणी आसात हांवें कशें वेचें चलोन येवचें देखून वात घेवन पाद्र्या मुखार वता आसतना धाकशें नाकात कित्याक तुमचें बरेंपण पळोवन आनीक लेकी मन जाता म्हाका एक येवच्या हप्त्यांत आमी वात घेता म्हणून थोडे चिंताप घेतात देखून वात घेवंक कितें केलां देवाचें बेसांव त्या मुखांतर आमी घेवचें जावन आसा हांगासर जेवणा बाबतीन कुमक दिल्ली अशोक किरण गलबावो मोडांकाप ₹1000 राजेश आशा डिसोजा बोळा ₹500 राजेश लोबो बंटवाळ ₹1000 रॉकी मोंतेरो मंजेश्वर ₹1000 ओजवळ मस्करेनस आनी कुटाम फजीर ₹1,500 सुनीता फेरावो मोगरनाड ₹1000 ह्या पुणतळाच्या बरेपणाक दान दिल्ले आसात लिशा मोरस अल्लीपादे ₹500 वेरोनिका लोबो मोगरनाड ₹1000 ऑल्विन रोशनी डिसोजा बॉम्बे ₹1000 पीटर शांती मिनेजस लोरेटो ₹500 कुमक केल्ल्या तुमकां सर्वांक सांजुजे वाज बाप तुमच्या त्या बऱ्या मनाक आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी जें कितें तुमी आशेवन आसा तें सगळें तुमकां फावो करून दी तुमचें बऱ्या मनाचो फळ जावन श्रायनाच्या वयर तांबडो कल्लर दिसता मस्त कडेन पावतालें एक काम करतना आनीक काम जातालें पूण आतां पवनांतल्या बरी पुरा शिटी घाल्यात ताकाय तुमच्या तसल्या बऱ्या मनाच्या मनशांनी कुमक करून जाल्लें जावन आसा म्हाका केदाळ्या दिया म्हणची संवय ना पळोवन मनीस दितात आनी ताचेर हांवें पातयेवचें जुजेवाज बापाक मतीन बगलें जाल्यार आयिल्ल्यांच्या भक्तिकाच्या मतीन घालता आनी तशें तुमचें बरें मन सांगातपण आनी हाचो फळ जावन आनी मुखार हांगासर मिसाक तयार करचें तुमी पळयतात फेलिसा म्हूण आसा सुनीताबाई हर एक पटी ताणी मिसाक 5:30-6 वरार येवन उदक काडचें आसलें म्हाका आतां बिरमत दिसताली पूण म्हणना जुजेवाज बापान बेसांव दिवन थोड्यांच्या मनांक उजवाड दिवन आज हें सगळें थंयसर घालूंक साध्य जाल्या देखून परत कुमक केल्ल्या समेस्तांक ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या न्हू पयस्तान लागीं थावन आमी येता जुजेवाज बापाच्या नोवेना वेळी आमी मागिल्लें आमकां मेळटा म्हणली पातयेणी आमकां आसा जुजेवाज बाप दिंबयेर पडून ताणें मागिल्लें आमकां थोड्यांक दिंबी घालूंक कश्ट आसा म्हजी पिडा कितेंय आसूं पुरो घट्ट पातयेनीर आमी मागया 1 पटी 2 पटी 3 पटी ताच्या कडेन मागता आसतना खंडी जावन तें मागणें आमकां ताचो फळ लाभता आज हांव तुमच्या मुखार उबें आसा जाल्यार जुजेवाज बापूच ताका कारण ताच्या पयलें हांवें सांगलां देखून दिंबयेर पडया ताका उलो मारया म्हाकाच न्ही कोणा खातीर म्हाका मागोवंक आसा हें सगळें उडास दवरया आनी तांच्या खातीर मागोवंक ह्या नोवेना वेळी आमकांच आमी तयार करया सर्व आमी उबी रावया Zuzewas Papa Ogra Pani Mantuka Kurpa Magondi Papa Vigna Sanina
एक घडीभर बसया. सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेली सर्व अर्गां तशेंच तेसावां हांगासर ताच्या रेलिके समोर ताका भेटोवन दिता. ही सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी तो मानून घेव आनी तुर्तान तांकां पावोवन दी अशें आमी मागता. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. जाग्याक संबंदीत काम बऱ्यान जाल्ल्याक, रक्ताच्या अभावांतावन मुक्ती दिल्ल्याक, 5 जाणांक मागल्लें दिल्ल्याक, बरें आनी जोगतें काम फावो केल्ल्याक, रक्ताचो अभाव आसलो भरती केल्ल्याक अर्गां दितात. तेच प्रमाणे वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 10 जाणां आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक, 10 जाणांक परीक्षेक बरी तयाराय करून बरे फलितांश जोडच्याक, 4 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक, कामाक संबंदीत परीक्षेत जैत मेळच्याक, 21 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक, विजा मेळच्याक आनी बरें काम मेळच्याक, मेडिकल पास जावच्याक परगांवाक वेच्याक मागून आसात. आशिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळच्याक, CA परीक्षेंत जैत मेळच्याक, आसलें काम परमनंट जावच्याक, 13 जाणां उद्यम आरंभ करच्याक, उद्यमान बरेपण जोडच्याक, वावराड्याचें सांगातपण मेळच्याक मागोन आसात. 5 जाणां बरो फुडार रुपीत करचे पासत मागोन आसात. 60 आनी 2 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणींक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळचे पासत मागोन आसात. 7 जाणां कुडीची मोतेची तकलेची शिरांची पिडा गूण जावच्या पासत मागोन आसात. मानसीक वत्तडातावन निवारच्याक 2 जाणां वर्टिगो आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्या पासत मागोन आसात. युरीक ॲसीड समस्येतावन गूण जावच्याक 6 जाणां कथां शिबां करोज कातीची पिडा समकोळ आनी एलर्जी गूण जावच्याक, 7 जाणां हार्मोनल इम्बॅलन्स थायरॉयड मासीक स्त्राव संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 12 जाणां कॅन्सर आनी काळजाची पिडा गूण जावच्याक, काळजागात आनी काळजाक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, TB गूण जावच्याक, 21 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, रक्तांतल्या हिमोग्लोबिनाचो अभाव सरको जावच्याक, शेळीची पिडा गूण जावच्याक, हातापायाक बोळ मेळच्याक, उसमोडाची पिडा लंग्स आनी उस्वासाक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, 2 जाणां कोंकली शेळ थाप तकली पडापड खराय गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, कानाक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, तोंडाचे अल्सर पिडा गूण जावच्याक, गोमटी दूख बावळो दूख गूण जावच्याक, 5 जाणां हात दूख पांयांक बोळ मेळच्याक, वेरिकोस वेन्स आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, 2 जाणां पाट दूख पोट दूख गॅस्ट्रीक लिव्हर ॲसिडिटी पेंगटाची दूख गूण जावच्याक, 7 जाणां किडनी स्टोन आनी मुताक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, हर्निया आनी नर्व्स संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 4 जाणां जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक, 4 जाणां बाणतेर बऱ्यान जावच्याक, 2 कठीण राग हगे हट मोसोर उणें जावच्याक, 4 जाणां आमाल पियोवणे मादक द्रव्यां वांगड्यो साली वायट जिणी सांडून जियोवच्याक, 2 जाणां कुटुंबाक बरेपण मेळच्याक, कुटुंबान शांत समाधान रास करच्याक, एकामेकाक मोगान जियोवच्याक दुशीतावन सुटका मेळच्याक, 13 जाणां उदेल्लो मानास्ताप सरको जावच्याक, 4 जाणां मिसाक वसोवंक जावच्याक, मागुल्लो विशेष उपकार मेळच्याक, 2 जाणां पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे जियोवच्याक, 2 जाणां चिंतल्लीं हातीं घेतलीं कामां पावच्याक, बरें लग्न जिवीत फावो जावच्याक, 2 जाणां कश्टां आकांतांतले दुखांतले बेजारांतले पिडेंतले निवारच्याक, 13 जाणां सोर्न वेल्ल्यो वस्तू पाठी मेळच्याक, 4 जाणां कृशी बरी जावंक, कृशेक लागलो रोग निवारूंक, बरें फसल घेवंक, बरें मोल मेळोवंक, 12 जाणां जाग्या संबंदीत मागोन आसात, जागो नावार जावच्याक, बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक, घर बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, बरो जागो मेळच्याक, जाग्या संबंदीत दास्तवेज सारके जावच्याक, जाग्या खातीर गेल्ल्या खोटी केजीतावन सुटका मेळच्याक, जागो बऱ्यान वांटून घेवच्याक, जाग्या निमते उदेल्लो मानास्ताप सरको जावच्याक मागोन आसात. 5 जाणां रीण फारीक करच्याक, घेतिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक, बँकांत आडो दवरलें भांगार सोडोवच्याक, 2 जाणां कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती सुदरावच्याक, 13 जाणां नवें घर बांदच्याक, अडकळविणें काम संपोवच्याक, अर्द्या रावुल्लें काम संपूर्ण जावचें पासत मागोन आसात.
या सर्व इराद्यांपासून आमचे इरादे मेळोवया आणि ह्या सर्व गरजांपासून आमी मागच्याक देंबी घालया. आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरये, एक महिमा बापा मागण्या मुखांत सांजू सेवाचा बापा मुखांत सर्गी बापाक आमी आतां भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सांजोचे वाज बापा लागीं पातयेन विश्वासान मागता आसतना तो आमी मागल्लें आमकां दिता आनी त्याच बरवशान ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. सुमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देव पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजचे वाज बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजचे वाज बापा, दुबळीकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावं रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजचे वाज बापा, सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरिल्ल्या सांजचे वाज बापा, श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजचे वाज बापा, मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजचे वाज बापा, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासन वेच्या कातोलीक बावडत जिवक केल्ल्या सांजचे वाज बापा, कोंताचें भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजचे वाज बापा, कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजचे वाज बापा, देवाचेर बावर्त दवरून जिणेंत आयले सर्व कश्ट अनवर धैर्यान सुचयल्या सांजचे वाज बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातिल्ल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजचे वाज बापा, भावर्त सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरिल्ल्या सांजचे वाज बापा, देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजचे वाज बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. नोवेनाचे मागणे ये सांजचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींतां देवाची बेसवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांक त्याच वटेन आमी प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें, तुज्या जिणयेन देवाचो परीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुडसुडीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट उगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर, सक्रामेंत दिव देवा सरशी हाडलें. हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना, कश्ट म्हणल्यार तुवें लेखलें नाय. असल स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल, देवाचें उतर परगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बचवे विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. गरजांक तूं पावलोय, तांचे दुखां तुवें पुसली, तांच्या जिणयेन नवो बरवोस हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमचे जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफार शिकयलाय आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांत आयल्या थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सर्गाराजांत देवा संगीत तूं आसाय. तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा.
आमच्या गरजांक तूं पाव आमच्या पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनाती कर कॅन्सर जाल्ल्या सबारांनी मागोंक विचारला डायलिसीस जातल्यांनी मागोंक विचारला किडनीचे हार्टाचे इतर मरेकार समस्यांनी कश्टांतल्यांक झुजवाज बापा मुखांत्र देव तांकां बरेपण दिवं दी ह्या पुणतळाच्या बरेपणांक विविध रितींनी आदारसूंच्या सुदर्शनच्या कुमोक करच्या आनी हांगासर येवन भक्तीपण चलोवन व्हरच्या कुमसाराक आदार दिवच्या सर्व याजकांक विविध रितींनी आदार दिवतल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक झुजवाज बापा मुखांत्र देव तांकां आशिर्वादीत करूं आमचे युवाजण आमची भुरगीं ह्या सर्वांक झुजवाज बापाची देवाथावन आशिर्वादां मेळोवन दीत सांगाता म्हणया सांज झुजवाज देवाच्या मोगाळ विंगेन थावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर भावडताक आडवेच्या संगतेक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर आमीन सोम्याचे नवी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्गींच्या बापा वेतारांच्या दुखींक पिडेक आनी कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या तें तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवका संसुजेवासान आपल्या चिन्या आनी मरणान जायत्या जापा करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली ताच्या विनयन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतल्या विघ्नांतल्या नुवारांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारणांतल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आज सांजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा तुका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता तसो देव आपलो आशिर्वाद आनी आमी तुमकां बरूं सांजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतल्यान सगळ्या वायटांतली आमकां सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडा जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकीन सवे साखरेचे मनशान सांगूंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं आमेन सांजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीच आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत बगेनपणाचो मुकुट जोडूंक ससनाक संतोष बगूंक फावो आमेन आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळ्या सदां आसो आमेन
तुशी सालो संदेश तासो प्रसार केलो विज्ञान बरा कष्टानी दुकान दुखड्या धाकट्या मोगा आदर तुवें दिलो सांजुचे वास बापा होगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नान सांडी नाका सर्गीच्या वाटेन चलोवंक शिकय हाताक सांडो आदार लाभय जोडून दी कृपा दी आमकां उरपा माया मोगान सोलोवच्याक मागून दी कृपा सांजुचे वास बापा होगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान सांडी नाका सुजे वास बापा म्हाका बेसांव सफळ करून मोगामी सांव देवाचे कुशीक आमी कलजावच्या दैवी कृपा मागून दी म्हूण लालेन म्हाका सांजुचे वास बापा होगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नान सांडी नाका सांजुचे वास बापा कृपा मागून दी बापा विघ्नान सांडी नाका मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार बरे आशीर्वाद दीव आमकां सांजुचे वास बापा भगवेन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.